मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 20 वळी 1 ते 30 आणि 4. दाकांच्या मोळ्यांत धाडलोले वावराडी वापार सर्गींचे राज ओशें. एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकांच्या मोळ्यांत कामांक लावंक मानाय सोदूंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्यां लागीं कोबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोळ्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी तांकां म्हळें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितलों. आनी ते गेले. परतून 12 आनी सांजेची 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी आनीकूय उबे आसलोले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेंच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात. तिनसाना मोळ्याच्या दोनयान आपल्या मुगदोमाक म्हळें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्या थावन सुरू करून पयल्यांक पर्यंत दिसवाडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक ओदीक मेळटोले म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तासभर काम केलां आनी आमी जाल्यार आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणेंत घेतल्यांत. तरी आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केलें. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांव तुका उणीत करिना. तर 1 दिनाराची तुवें म्हजे कडेन कोबलात केली नाय? तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तितलेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका खुशी. तर म्हज्या पयशांचें म्हाका जाय तें म्हज्यान करूं नजो? वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो? हेच परी निमाणी ती पयलीं जातोलीं आनी पयलीं ती निमाणी जातोलीं. आपल्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा विशीं जेजूचें 3रें भाकीत. जेरुसल्याक चडोवन वेताना जेजून वाटेर 12 शिसांक कुशीन व्हेलें आनी तांकां सांगलें, पळयात, आमी जेरुसल्याक चडत वेतांव आनी मनशाच्या पुताक मुखेल याजनिकांच्या आनी धर्मशास्त्र्यांच्या हातांत घालतले. ताचेर ते मोरणांचे फर्मोण मारतले आनी ताच्यो मस्कुऱ्यो करूंक ताका जेरबंद दिवंक आनी खुर्सार मारूंक ताका विदेशांच्या हातांत पराधीन करतले. आनी 3ऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. एके आवयचे मागणें. तेन्ना जेबेदेवाच्या पुतांची आवय ताचे सोरशें आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली. ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें,
ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक धाव्या हाता तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेजून परतीपाळ केलो. तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांव पियेतलों त्या पात्रांतलें तुमच्यान पियोंक जायत. तांणी म्हळें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतलें तुमी पियेतोल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्याक ओ धाव्याक बसूंक दिवंक म्हजे आदीन ना. ते जागे म्हज्या बापान निर्मून दवरल्यात तांकां. हें आयकून हेर 10 जण त्या दोगां भावांचेर चिडले. पूण जेजून तांकां आपणा सोरशें आपोवन हाडून सांगलें, विदेशांमदे तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात म्हूण आनी तशेंच तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मदें अशें जावचें न्हय. ना, तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो गुलाम जावचो. अशेंच मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, भोगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. दोगा कुड्ड्यांक जेजू बरें करता. ते जेरिक्या थावन वेताना लोकाची व्हड उरपोंज जेजू फाटल्यान गेली. ओचीत दोग कुड्डे वाटेचे देगेर बसून आसले. तेवशिल्यान वेता तो जेजू म्हूण आयकतोच ते ओशी बोब मारूंक लागले. सायबा, दाविदाच्या पुता, आमची काकळूत कोर. ओगे रावात म्हूण लोकांन तांकां बोबाट केली. तरी पूण ते ओदीक व्हडल्यान तशीच बोब मारीत रावले. सायबा, दाविदाच्या पुता, आमची काकळूत कोर. जेजू थांबलो आनी तांकां आपोवन हाडून ताणें विचारलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? तांणी म्हणलें, सायबा, तुवें आमचे दोळे उगडलोले आमकां जाय. तांचे चुरचुरे धरून जेजून तांच्या दोळ्यांक हात लायलो आनी रोखडींच तांकां नदर आयली आनी ते ताचे फाटल्यान गेले.